नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांवेली पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। नातला खातीर गोंय जाला सज्ज, नखेत्रां आनी विद्युत रोशनायेन सजल्या घरां। संदी सोडू नाकात, नाजाल्यार भायल्यांक पडटलो चान्स। मोपा विमानतळाचेर टॅक्सी लावपाचे आमदार जिताचे पेडणेकारांक आवाहन। बॅच काडून टॅक्सी वेवसायांत भायल्यांक संद दिवपाचो सरकाराचो आसा विचार। रेव्होल्युशनरी गोवन्सचो मुखेली मनोज परबाचो आरोप। कारोना कालवी बस अपघाताविशीं पुरावे नाशिल्ल्यान ड्रायव्हर निर्दोश। पणजेच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचो निवाडो। पर्यटनाच्या बाबतींत दक्षिण गोंयाकडेन कित्याक जाला दुर्लक्ष? गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट। चीन, दक्षिण कोरिया, हाँगकाँग, थायलंड, जपानाच्यान येवपी प्रवाशा खातीर RT-PCR सक्तीची। पॉझिटिव्ह आसल्यार जावचे पडटले क्वॉरंटायन। आता पळोवयात खबरो विस्तारान। पणजेच्या बाजारांत नाताळा खातीर लागपी सामान भरिल्लें दिश्टी पडटा। ऐन वेळार खरेदी करपाक गिरायकांनी दुकानांचेर गर्दी केल्या। तशेंच वाटभर नाताळाचें सामान म्हळ्यार नाताळपाय, क्रिसमस ट्री तशेंच हेर सामान विकपाक घेवन बशिल्ले दिश्टी पडटा। नाताळा खातीर वेगवेगळे जिन्नस बाजारांत उपलब्ध आसात। वेगवेगळ्या कार्यालयांनी नाताळाचो संदेश दिवपी सॅन्टा क्लॉजाचें पेंटिंग केल्लें नाताळाचे खाशेले जिन्नस म्हळ्यार दोदोल, बिबींक, दोश सारकिली खाणां बाजारांत व्हडा प्रमाणांत उपलब्ध आसात। तशेंच आमकां गोयची संस्कृताय सणा परबांनी भरिल्ली आसा। कसलोय सण आसूं, सगळ्यांक खोशयेचे ल्हार पातळटा। नाताळ हो क्रिस्तांव भावांचो व्हडलो सण। साश्टी मालात नातलाच्या दिसांनी वेगवेगळ्या तरेचे गोठे तयार करतात। फाटलीं 2 वर्सां कोविड महामारीक लागून गोठे तयार करपाक पावूंक ना, पूण अंदू बेतालबाटी, सेरावली, मुगुळ, नुवें सारक्या वेगवेगळ्या वाठारांनी खास गोठे तयार केल्यात। हे गोठे पळोवपाक लोकांची गर्दी आसतात। मंगळवारच्या नांवान हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक आमच्या मंगळच्या तशें आख्या गोंयच्या लोकांक क्रिसमसाची उर्मणूक करूया उलयता। आनी आमी हो क्रिबॉयचो मंगल म्हणून हिंगा आमी घोट कोताय। हे पाटी आमी नवे पाट कोताय, पूण 2 वर्सां कोविडा लागून आमकां करूंक मेळो ना गव्हर्मेंट प्रमाणे कायद प्रमाणे। मागीर ताका लागून आतां हे पाटी आमी मुखार सरले भुरगे सगळे उमेदीन भायर सरले हो आमकां गोट करपाक हे पाटी। आनी
आमकां हो बरो एकदम सक्सेस जालो जावो आनी आमी लोकांकूय अपील करताय म्हज्या जाते भाशेन म्हज्या भुरग्यांगे एफर्ट चोवपा येवचे हिंगा आनी हिंगा म्हूण न्ही सगळे सुवातेर गोंय गेले तितलेय भुरगे तांकां एप्रिशिएट करचे म्हणजे दुसरे फावट करपा लागून तांकां उमेद हाडची आनी ताका लागून हे दुसरो म्हणलो आमकां हिंगा जायते ट्रॅफिक बी जाम जाता ना न्ही आनी आमकां पुलिसांगेलो सदांच सपोर्ट आसता आनी तेच भाशेन लोकां कडेन आमी मागता मातशें जेन्ना ट्रॅफिक जाम बी जालें जाल्यार आमी हेरें करता करून ट्रॅफिक फॉलो हें करपा पूण लोकांनी मातशें कॉपरेट करचें आमकां पार्सन घेवन आनी सगळ्यांक आमी गोंय लोकांक हॅपी क्रिसमस. नाताळाची परब लागीं पाविल्ल्यान शिक्षणीक संस्थांनी नाताळाची परब मनोवपाक उमेद चालू आसा. केरी वाठारांतल्या न्यू इंग्लीश हायस्कूल विद्यालयांत व्हडा उमेदीन नाताळाची परब मनयली. सेंट झेवियर इगर्स केरीचो प्रिस्ट हेमोजिन्स फर्नांडीस मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्लो. विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्यो बिबींक दोदोल सारक्यो वस्तू आमकां हांगा आशिल्ल्यो पळोवपाक मेळटात. करपाक आमकां जावं डेकोरेशन जावं आमी खांडावळची आमी कोत्ता ती आमी दुसऱ्याच्या आमच्या शेजऱ्याच्या एकवटान आमी हें कोत्ता. म्हज्या शेजऱ्याक हिंदू आसान मुस्लीम आसान सो तीं भाव भयणां येवन आमच्या घरांत आमी जें गोड कितें कोत्ता तें करूंक म्हाका खूब आदार केल्लो आसा. आनी हेच भाशेन आमी सदांच हे खाणा वरवीं आमी आमची एकामेकाची आमी मोगाची बांदपास आमी बांदून दवरता. ह्यो जावन आसात नेवऱ्यो ज्यो आमच्या हिंदू मुस्लीम भावान एक जावन म्हजे वांगडा केल्ल्यो आसात त्यो. हें जावन आसा हें दोदोल, ही दोश, ही कोरमोलां आनी हें पेरात आनी की केक. नाताळाची परब लागीं पाविल्ल्यान शिक्षणीक संस्थांनी नाताळाची परब मनोवपाक उमेद चालू आसा. केरी वाठारांतल्या न्यू इंग्लीश हायस्कूल विद्यालयांत व्हडा उमेदीन नाताळाची परब मनयली. सेंट झेवियर इगर्स केरीचो प्रिस्ट हेमोजिन्स फर्नांडीस मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्लो. विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या मनरिजवणेच्यो कार्यावळी सादर केल्यो.
नाताळाची नेटान तयारी सुरू आसा। ह्या फाटभुंयेर गोंयची पयली ड्रमर म्हणून फामाद आशिल्ली फातिमा पिंटोन वायलीन आनी माउथ ऑर्गनाचेर सादर केले। पळयात हे कॅरल। आयज जीटीडीसीन पेडणेकारां खातीर मोपा विमानतळ टॅक्सी काउंटर उक्तो करून 450 टॅक्सीकारां खातीर संद उपलब्ध केल्या। ही संद वगडावू नाकात। पेडणेच्या टॅक्सीकारांनी जाता तितले बेगीन नावां नोंद करून संदीचो लाव घेवचो असो उलो मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान पेडणेच्या टॅक्सीकारांक मारला। ह्या संदीचो पयलो लाव पेडणेकारांक मेळटलो आनी पुराय 4.5 टॅक्सीकार पेडणेचे आसचे अशी इत्सा जीत आरोलकाराची आसा। तो टॅक्सी अवेरनेस कॅम्पा वेळार उलयतालो। आज तुमकां खबर त्या सायडीन फ्लायट सगळं डायवर्ट जाली, कितलेशे टॅक्सीकार थंयसरूय आहा। आयज आमकां पेडणेकारां खातीर ह्यो ऑपॉर्च्युनिटी आहा। थंयसर आमकां काउंटर ओपन जाला प्रायवेट जीटीडीसी स्पेसिफीक बरयलेलें आसा की पेडणे तालुका खातीर म्हणून 450 टॅक्सी घेतले ते फक्त 450 पेडणे तालुक्याचेच लागतले आनी म्हाका खबर आहा मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेजर 600च्या वयर टॅक्सीकार आमचे आणि म्हाका दिसता की आमचे जाता तितके आमचे पेडणेकार खंय लागपाचो तो काउंटर फक्त पेडणेकारांचोच आसो ही म्हाजी इच्छा। आनी म्हाका दिसता तुमची इच्छा आसतली तुम्ही उलोवंक जाल्यार भायले येवचे ना भायर। आयज आमी जर एवॉयड करूंक लागले जाल्यार डेफिनेटली भायले येतले। तर आमी आमच्या पेडणेकारांचे कितें आयज पेडणे येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येयलो येता स्टार्ट जाला आनी आमचो जो टॅक्सीकार भाव आसा तेंचो जर काउंटर जायना पेडणेकारांचो जाल्यार कितें फायदो आमचो? म्हाजोय फायदो न्हू आनी तुमचोय फायदो न्हू। हांव कित्याक म्हाका आमदार जावंक येता जर तुमकां जर बेनिफीट दिवंक शकना तेका लागून आमी रिक्वेस्ट करून ह्यो काउंटर तयार केला। दोन गोष्टी आमी मिक्स करूया। काल एप जो अनाउन्स केला तो डिफरंट विशय आनी हो जीटीडीसी काउंटर आहे डिफरंट विशय। मातशें लक्षात घ्या, हे चान्स सोडू नाका। रजिस्ट्रेशन आता जातले, बाकीचे जे रजिस्ट्रेशन आहा ते म्हाज्या ऑफिसांतल्यान ऑनलायन तुमकां कितें प्रॉब्लम आहा जाल्यार म्हाज्या ऑफिसांतल्यान एक भुरगो बसलेलो आसतलो, तुमी येया डॉक्युमेंट्स घेवन रजिस्टर्ड करतले आनी तुमचे काउंटराक
5 तारखेच्यान मोपा विमानतळाचेर विमानांची येरादारीची सुरू जातली खंय, पूण थंय खंयचे टॅक्सीकार आसतले, कितल्यो टॅक्सी लागतल्यो ताची सरकारा कडेनूच म्हायती ना। गोवा मायल्सा प्रमाण ह्या वेळार कोणाक तरी बॅकडोर एंट्री दिवपाचो सरकाराचो विचार आशिल्ल्याचो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्सचो मुखेली मनोज परबान केला। येरादारी खात्याक कुशीक दवरून गोंय पर्यटन उदरगत खातें हातून कित्याक लक्ष घालता असो प्रस्नूय मनोजान ह्या वेळार उपरासला। जेन्ना गोंयान ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री आसा, जेन्ना RTA आसा, रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी आसा, तेंच्यांनी पळोवपाक जाय की आमकां जो टुरिस्ट येतलो नाजाल्यार गोंयान जो ट्रान्सपोर्ट आसा तो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जावं नाजाल्यार टॅक्सी जावं जे ट्रान्सपोर्ट आसा ते ट्रान्सपोर्ट अरेंज करपाचें नाजाल्यार ते ट्रान्सपोर्ट सारकें करपाचें, ते ट्रान्सपोर्टाची वेवस्था करपाची, अरेंजमेंट करपाची काम हे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्टाचें आसता। तेंच्या कडेन अजून टॅक्सीच तेंच्यांनी घेवंक ना, तेंच्यांनी अजून लोनाक एप्लायच करूंक ना, जाल्यार ते रजिस्टर कशें करतले? म्हणल्यार हो सरकार जसो मोपा एअरपोर्टाक लागून तेंच्यांनी जागो एक्वायर केलो, पूण मोपाक लागून जो रोड जाय, लिंक रोड जाय, ताचो जागो तेंच्यांनी एअरपोर्ट बांदून ऑलमोस्ट 70-80% जाल्या उपरांत तेंच्यांनी तो रोड करपाक तेंच्यांनी जागो एक्वायर केलो। आता सिमिलर एअरपोर्टाचेर फ्लायट 5 तारीख देंवता म्हणून ते सांगता, जाल्यार अजून पर्यंत तेंच्या कडेन टॅक्सी कोण चलयतलो, थंय कितले टॅक्सी ड्रायव्हर्स आसतले, कितले टॅक्सी थंय लागतले, तेंकां स्टँड आसतलो काय ना, ते ॲप आसतले काय ना, थंय आनी कसले एग्रिगेटर्स येतले काय ना, कोणाचे कावंटर आसतले, येलो ब्लॅक कावंटर आसतलो, हें कांयच क्लियर जाल्लें ना। म्हणल्यार हो जो सरकार जे गव्हर्नन्साचे गजाली करता, स्वयंपूर्ण 2.0 चे जे गजाली करता, ते सगळे भोपके आनी सगळे फेक हे प्रूव जाता। त्याचे परती कितें तरी कॉन्स्पिरसी आसतली की गोंयकारांक भायर दवरून गोवा मायल्सा भाशेन आनी कोणाक तरी चान्स दिवपाक हे बॅच काडपाचें षडयंत्र चल्लां। आमी हे सांगपाक सोदता की हे जर बॅच काडपाचें जर नाटक निखिल देसाईन परते केले नाजाल्यार गोवा गव्हर्नमेंटान केले जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोंस उगी रावपाचें ना। कारोना कालवी बस अपघातातल्या बशीच्या ड्रायव्हराचे पुरावे नाशिल्ल्यान निर्दोष मुक्तता केल्या। पणजेच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयान हे विशीं निवाडो दिला। 2012 ह्या वर्सा बस कालवी न्हंयेत पडून 4 सान विद्यार्थ्यां सयत 7 जाणांक मरण आयिल्लें। कोविडाच्या 2 वर्सां उपरांत गोंयांत नव्या पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या। मोपा विमानतळ सुरू जाल्ल्यान ह्या वर्सा देशी तशेंच विदेशी पर्यटक लेगीत व्हडा प्रमाणांत येतले अशी अपेक्षा आसा। पूण हे सगळे पर्यटन हरशी प्रमाण केंद्रीत जाला ते उत्तर गोंयांत। वर्स निमणे कडेन पावले तरी दक्षिण गोंयच्या कितल्याशाच हॉटेलांनी आजुनूय फावो ते प्रमाण धंदो जाल्लो दिश्टी पडना। अशें कित्याक जाता? पर्यटनाच्या नदरेंतल्यान सरकार दक्षिण गोंयचें प्रमोशन कित्याक करिना? हांगच्या पर्यटन वेवसायिकांचें कितें म्हणणें आसा? पळोवयात हे विशींचो स्पेशल रिपोर्ट। नाताळ लागीं पावलो तरी लेगीत दक्षिण गोंयची भोंवडी केल्या जायत्या हॉटेलांनी आनी रेस्टॉरंटांत कोणूच पर्यटक दिसना। अशी परिस्थिती दक्षिण गोंयच्या साबार दर्यादेगेंचेर आसा। पर्यटकांची किरकोळ गर्दी आसली तरी शेक्साक धंदो ना। दक्षिण गोंयांतल्या हॉटेलांनी 35% बुकींग जाला। हाचें मुखेल कारण म्हणल्यार पर्यटन विकासाच्या बाबतीन उत्तर गोंयच्या तुळेन दक्षिण गोंया कडेन सरकारान दुर्लक्ष केल्या अशें पर्यटन वेवसायिकांचें म्हणणें। सावथाक तरी टुरिजम खंयचोय हॉटेलरान 35% ऑक्युपन्सी क्रॉस केल्ली ना। आतां रावता क्रिसमसा दिसा चुकोन 40% बी जाली जाल्यार जाली। हॉटेलां एम्प्टी आसा सावथ गोवाक फ्रॉम कावलोसीं धरून टील बोगमाळो सामकें डेड आहा आनीक टुरिस्ट ना। खंय तरी लोक येतलो आनी खंय तरी रावतलो ते बिजनेस आसा, पूण टॅक्सीवाल्याक कांय फायदो आसचो ना। हॉटेलां सामकी एम्प्टी आनीक दीस पावले बगलेर फाल्यां परवां क्रिसमस, सावथ गोवा सामकें डेड। चंय टुरिजम मरे पात्रांव सारको डेड आहा। शेकवाले, वॉटर स्पोर्ट्सवाले, टॅक्सीवाले जोडपा सारके वीक आनी तें कारण कितें? गॅस्ट जाय तेल म्हणटा एअरपोर्टान टॅक्सीनी, बट हे गॅस्ट पयशे मोडपी येवं नाय। कोविडा टायमा गॅस्ट पयशे मोडपा येयल्ले कित्याक जर्मनी, हॉलंड, थायलंड, दुबय वचपा बंद आसलोले। सो फर्स्ट क्लास इंडियन गॅस्ट आहाय ते गोंय येयले, पयशां फोदोड घालून गेले। पूण तेसो गॅस्टांत नाय, आतां आहाय ते सुपर मार्केटी वयताय, सगळे रांदून जेवपा वस्तू घेताय आनी रुमाकू रांदून जेयताय आनी बायलां बीच यूज करपा येताय। हे आतां अशी परिस्थिती जाल्या।
खरें पळोवपाक गेल्यार दक्षिण गोंयांतल्यो दर्यावेळो उत्तर गोंया परस शांत आनी आकर्शक आसात, पूण हांगा येवपी पर्यटकां खातीर ह्या दर्या देगेंचेर साधन सुविधा उपलब्ध ना, अशें हांगाच्या बारीक पर्यटन वेवसायिकांचें म्हणणें आसा. जरी तर गेस्ट समज बिचार येयलो त्या सुविधा म्हणून सारकी बेस्ट कांयच ना. हे टाउट्स आहा पळय बिचाचेर ते आनीक सोदायता. जशें परी गोरवां आहा थिंगा आतां कॅमेरामॅन ते कोण ना जाल्यार कोण आमी तांकां कांय ऑर्डर दिना ते खंयचे ते काडटले म्हणटा ते कांय काडपाची कांय खबर करना. ही सिस्टम असो जालो आहा की कोण येता कोण बिझनेस करता आनी आमकां तें सारकें बिझनेस ना. फर्स्ट ऑफ ऑल पर्यटकां सांगता. हालींच कांय वर्सां पयलीं भायल्यान आयिल्ल्या पर्यटन वेवसायिकांनी उत्तर गोंयांत आपलो राबितो करून ड्रग्स पुरवठो, बेकायदेशीर डान्स बार, बेकायदेशीर वेश्या वेवसाय ह्या सारकिल्ल्या घडणुकांनी गोंयचें नांव पर्यटन मळाचेर इबाड केला. सर नोता जायते नायट क्लब आहाय, जायते ड्रग्स चलताय म्हणटाय, जायत्यो पार्टी जाताय, तेसो इंग जायनाय आनी आमगे नोतकारां इंट्रस्टूय ना. येसो नायट क्लब हें तें करपाचें आमकां पीस जाय. पूण आमगे टुरिजम मिनिस्टरान सावता जायते इव्हेंट दवरपा जाय. म्हणचे आतां तुमगे हे फिल्म फेस्टिवल कोताय नोता घाताय आनी केसो पार्टी बरी क्वॉलिटी स्टार लोकां हाडटाय नोता घाताय. तें सगळें एशी करपा जाय. आमकां जाय जागा आहा बिचीर डेव्हलप करपाक. गोंयच्या ह्या इबाडिल्ल्या प्रतिमेंतल्यान गोंयाक भायर काडपा खातीर तशेंच गोंयच्या संस्कृतायेची वळख सांबाळून दवरपा खातीर सरकारान दक्षिण गोंयच्या पर्यटन विकासात भर दिवपाची गरज आसा. वॉट वी नीड इज नाव 5 तारखेर अगर मोपा कॉमेस जाता जाल्यार मडगांव साकून मोपा वचपाक शटल सर्वीस जाय. दिसाक कितल्योश्यो आसपाक जाय, नाजाल्यार कितें जातलें 5,000चे हॉटेल, 4,000चे हॉटेल, 4,000ची टॅक्सी उधार करची पडटली, 3,500 प्लेनाचो तिकेट आनी तेजेर 4,000ची टॅक्सी सावथाक येवपाक आमी मरतले. सो आमी एक्चुअली कायलीत आहा ते कायलीतले कारण आमकां उज्यांत घालचे न्हू म्हणून सरकारान बेग्या बेगी द बेस्ट शटल सर्वीस फ्रॉम मारगांव कॉमेसाची. गौरांग प्रभू मळकर्णीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भारतांत येवपी आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांपैकी 2% प्रवाशांची आयच्यान कोविड-19 चाचणी करप सुरू जाली. चीन, दक्षिण कोरिया, जपान तशेंच हेर देशांनी नव्या कोरोना व्हायरस दुयेंतींची संख्या वाडटा. हाका लागून भारत सरकारान हो निर्णय घेतला. आयच्यान विमानतळार ह्यो चाचण्यो सुरू केल्यात. केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडवियान शुक्रारा बसका घेवन विमानतळ अधिकाऱ्यांक सुचोवण्यो दिल्यात. उपरांत ह्यो चाचण्यो सुरू केल्यात. कोरोनाची लक्षणां दिसपी प्रवाशांक देशांतूच क्वारंटाइन करतले अशें केंद्रीय भलायकी मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. चीन में जिस तरह से कोविड महामारी फैल रही है उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट को तुरंत ही एयर सुविधा के माध्यम से सभी पैसेंजर को ट्रैक किया जाएगा. पैसेंजर पहले से ही RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करके ही आएंगे. इंडिया में आने के बाद भी उसका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा और कोई पॉजिटिव पाया जाएगा या तो बुखार पाई जाएगी तो उसको देश में ही क्वारंटाइन करने के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है. एके वटेन सेव्ह सॉयल मोहीम राबयतात आणि दुसरे वटेन नाका जाल्लो कोयर हाडून मडगांवां उडयतात. हे बरोबर न्हय. सोनसोड्यावेल्या कोयराचेर सारकी प्रक्रिया जायना. बायो रेमिडिएशनाच्या नांवा खाला फकत स्क्रीनिंग केल्लो कोयर हांगा हाडून उडोवपाचो प्रकार चालू आशिल्ल्याचो आरोप मडगांवच्या शेडो कावन्सिलान केला. कोयर वेवस्थापन महामंडळान केल्ल्या अहवाला प्रमाण हे मातयेन प्रदूषणाचें प्रमाण खूपच वाड आसा, पूण संबंदीत खात्याक ताचें कांयच पडून गेलें ना अशें तांचें म्हणणें. And त्या टायमार तुम्ही हे भाशेन पोल्यूट करता. सो वी वॉन्ट टू आस्क द गव्हर्नमेंट वेदर दिस इज पार्ट ऑफ सेव्ह सॉयल मुवमेंट. हो तुमचो सेव्ह सॉयल मिशन जावन आसा हे भाशेन पोल्युशन करता ते तुम्ही. सो आमी डिमांड आमी काल सुद्दां वचोन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे चेअरमॅना मेळ्ळे आनी ताका एक लेटर दिली की रिपोर्ट हेझडस मटेरियल आहा हाजो रिपोर्ट आसून सुद्दां ते हांगा उडयता म्हणून. इतले सुद्दां दिले आमी.
आतां कितें सुमार आमकां लोकांनी करपाचें कोर्टां वचपाचें परतून कोर्टां सुद्दां आमी बरयल्लें आसा ना न्ही लेटर पेटिशन कोर्टां सुद्दां घायिल्लें आसा कित्याक आमकां जाय आशिल्लें कोर्टान हितून इनवॉल्व जावपाक कित्याक हें जें चलता रेमेडिएशन म्हणटा तें इट इज ऑन द बेसीस ऑफ अ रीट पेटिशन PIL बिफोर द हायकोर्ट आनी त्या पेटिशना प्रमाणे हें रेमेडिएशन चलता म्हण जातालें सो आमकां जाय आशिल्लें की कोर्टान हाजेर दखल घेवची कित्याक एक्चुअल कसलें रेमेडिएशन जाता तें कोर्टाकूय समजपाक हे पोल्युटंट्स फक्त स्क्रिनींग करून हाडून उडयता हांगा पयलीं सदां आमी आयकताले बायो रेमेडिएशन म्हण तुमकां खबर आहा सगळ्या लिडरांनी प्रत्येक ऑफिसरांनी बायो रेमेडिएशन म्हण तो टर्म यूज केल्लो आसा पूण आज जेन्ना तूं ऑफिशियली तांकां हें मागता RTI मागता तेन्ना बायो आहा तो काडून उडयला आनी रेमेडिएशन म्हणटाले सो इतले सुमार हे स्कॅम जावन पडले आहा एट द कॉस्ट ऑफ पब्लीक हेल्थ रिस्क आसून सुद्दां हें चल्लें आहा आनी निशेध आसा पूण पयलीं सद्या हें बंद जावपा जाय मेन म्हणटा कोण तरी ऑथॉरिटीन हाजेर एक्शन घेवन हें बंद कर इन्स्पायट ऑफ दॅट हें सगळें सामकें प्रूव आसून दॅट इट इज पॉयझनस मटेरियल हेझडस मटेरियल इन्स्पायट ऑफ दॅट ते हांगा हाडून घालीत आसा आतां काल आनी आज आय मीन कालचे राती आनी पयरचे राती हे दोन राती हाडून घातल्या मोर दॅन 150-200 ट्रक सुमार घातल्या दिसता म्हाका म्हण आनी हो आज काळूय बी तेमी चूज करून घातला की कित्याक क्रिसमसाक सगळे बिजी आसतले आनी कांयच आसपाना तेजे भायर कोर्टाचें वेकेशन आसा हें सगळें हें कन्सिडर करून हाडून उडोवपा लागले आहा आनी आमच्या फाटल्यान दिसती पडटा पळय दोन JCB लावन हें लेवल करपा आहा कित्याक फाल्यां कांय कोणें कितें उडयलें म्हणून प्रूफ आसपाना गटार फुटिल्ल्यान दिवचल मालातल्या सरवण गांवांत भर लोकवस्तीत घाणीची समस्या उप्रासल्या गटारांतले घाण उदक उक्ताडार साचिल्ल्यान मुळावी शाळा आनी वाचप घरां लागीं हळशीक पातळ्या फाटल्या 1 म्हयन्याच्यान ही समस्या आसा घाणीक लागून जळारां वाडल्यात देखून रोगराय पातळपाची भिरांत आसा भलायकी खात्यान हे गंभीर समस्ये कडेन लक्ष घालून तांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी लोक करतात गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता आता रोखडेच पळयात आवाज गोयचो हे बुलेटिन पळयत रावात गोमंतक TV